म्हादय न्हंयेच्या संरक्षणार्थ म्हादय मोगींनी मंगळारा तार पुला कुशीक म्हापशे न्हंयेच्या पात्रांतून सरकारा आड घोषणा दिवन भाजप सरकाराच्या धोरणाचो निषेध केलो. तशेंच उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी खासदारकीचो राजीनामो दिवन आपल्या उतरात जागचे अशी मागणी केली. भाजप सरकारान कर्नाटक वेंचणुके खातीर म्हादय न्हंयेचो सौदो केला असो आरोप निदर्शनान कर्त्यांनी केलो. तशेंच मुख्यमंत्र्या सयत भाजपा फुडाऱ्यांचेर टिका केली. सभाघर समिती मुखार आपूण मुख्यमंत्र्याक आपोवपाची मागणी करतलो आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विश्वासान घेवनूच म्हादय वळोवपाचो निर्णय घेतला ह्या अमित शहान केल्ल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी करतलो अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. तशेंच सध्याचे सभापती सभाघर समितीचे अध्यक्ष आनी विधिमंडळ सचिवाक इतलोसो अणभव ना देखून ह्या सभाघर समितीच्या बोर्डाचेर तज्ञांक घेवंक जाय. सभाघर समिती कडेन चड बळगे आसता आनी ताचो फायदो आमी करून घेवपाक जाय अशें मत विजयान ह्या वेळार उक्तायलें. मडगांव नगरपालिका सोनसड्याच्या कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक बेसी थारला असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचे मुखेली साबियो कुतीनून केला. दर दिसाच्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर आमी नगरपालिकेक मजत करपाक तयार आसा अशें निवेदन पत्र लेगीत पालिकेक दिल्लें. पूण पालिका हाचेर मातूय लक्ष कित्याक दिना असो प्रश्न साबियोन केला. दर दिसा एकठांय केल्ल्या कोयराचेर प्रक्रिया जायना, फकत एकठांय केल्लो कोयर प्लांटात उडयतात असोय आरोप तांणी केला. सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाच्या वांगड्यांनी बुधवारा गोंयचे राज्यपालाची भेट घेतली. म्हादय वाचोवपा खातीर केंद्र सरकारान आनी राज्य सरकारान कितें पावलां उबारूंक येता हाचे विशीं चर्चा जाली. ह्या वेळार म्हादय वाचोवपा खातीर 16 जानेवारीक जी रेझोल्युशन्स घेतिल्ली ती राज्यपालांक भेटयली आनी हें निवेदन राष्ट्रपतींक व्हरोन दिवचें अशी मागणी सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाच्या वांगड्यांनी राज्यपाला कडेन केली. मांद्रे वाठारांत भुंयगत केबलांचें काम सुरू आशिल्ल्यान रस्ते पुराय खणून दवरिल्ले आसात. ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक यो वच करपाक खूब त्रास जाता. तशेंच उदकाची व्हडली समस्या उप्रासल्या. देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग भुंयगत केबलांचें काम पुराय करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या.
रुमडामळ दवल्लेच्या एके सान चलयेचें अपहरण केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान बुधवारा मायणा कुट्टरी पुलिसांनी कर्नाटकाच्या दर्शन नायक हाका अटक केली. अटक केल्लो दुबावीत सध्या दवल्ले वाठारांत रावतालो. सान पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करून दुबावितान पळ काडिल्लो. पुलिसांनी ताचें लोकेशन ट्रेस करून दुबाविताक म्हापशा धरलो आनी ताच्या कडल्यान अपहरण केल्ल्या चलयेची सुटका केली. ह्या घडणुके विशीं फुडलो तपास चालू आसा अशी म्हायती मायणा कुट्टरी पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक रवी देसायान दिली. गोंय पुलिशेन वॉकिंग द बीट ही मोहीम चालीक लायला, जातून अख्ख्या गोंयचे पुलीस दरेका वाठारांत तशेंच दर्यादेगांनी वचून लोकांचे आनी दर्यादेगेर धंदो करप्यांचो समस्या जाणून घेतात. मंगळारा राती कळंगूट पुलिसांनी ही मोहीम राबयली. बागा आनी कळंगूट दर्यादेगेर धंदो करपी तशेंच पर्यटकांचे आनी थळाव्या लोकांचे प्रश्न पुलिसांनी जाणून घेतले. नुस्तें पोसपा खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवपाची तयारी आशिल्ल्याचें नुस्तेंमारी मंत्री निळकंठ हळदणकारान परतून एक फावट सांगलें. सरकाराच्या स्वयंपूर्ण मित्रा प्रमाण नुस्तेंमारी खात्या कडेन सागर मित्र आसा. ते जाय जाल्यार तुमच्या घरा मेरेन येवन प्रशिक्षण दिवपाक शकता, पूण तरणाट्यांनी प्रशिक्षण घेवपाची तयारी दाखोवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. सगळ्या पंचायतींनी आपल्या वाठाराची उदरगत कशा तरेन करतले हाचेर विचार करप गरजेचें आसा आनी ताका आपलो सदीच तेंको आसतलो अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी चांदेल वाठारांत नव्या स्टेजचो बुन्यादी फातर घातल्या उपरांत उलोवप केलें. बुधवारा आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी चांदेल वाठारांत नव्या स्टेजीचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार सरपंच तुळशीदास गांवस आनी पंच वांगी हाजीर आशिल्ले. कुडचड्या नव्या मार्केटाच्या कुशीकूच नव्या फूड कोर्टांचे उक्तावण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी केला. ह्या वेळार PWD मंत्री निलेश काब्राल हाजीर आशिल्ले. पयलींच्या बारीक सारीक गाड्यांक एका सुवातेर व्हरपा खातीर हे फूड कोर्ट बांदला. ह्या फूड कोर्टांत 50 गाड्यो आसात. जाल्यार फूड कोर्टाची ही पयली फेज दुसऱ्या टप्प्याचें काम रोखडेंच सुरू करतले अशी म्हायती मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या. अत्याधुनीक सुविधा सयत तशेंच नितळ आनी एकाच जाग्यार खावपाचे जिन्नस मेळचे ह्या हेतान हो प्रकल्प चालीक लायला अशें तांणी म्हणलें.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेन 2022-23 निमणे मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीचे बसकेंत रेपो रेट 0.25% वाढयला. समितीच्या सहमतल्या 4 सदस्यांनी रेपो रेट वाडोवपाच्या निर्णयाच्या समर्थकांक मतदान केलें. हे नवे वाडीक लागून रेपो रेट 6.50% पावला. मे 2022 पासून आतां मेरेन एकूण 6 फावट रेपो रेट वाडयला. ही वाड 2.25% इतली जावन आसा. देखून आतां घराचें रीण, गाडी घेवपाचें रीण म्हारग जातलें. हाचो फटको सर्वसामान्य लोकांक बसतलो. जर 30 दिसां भितर पोरण्या गोंयांतली ही बेकायदेशीर इमारत मोडून उडयनाय जाल्यार परत एक फावट आमरण उपोशण करपाक फाटीफुडें पळोवचें नात अशी शिटकावणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान सरकाराक दिल्या. तशेंच जर हायकोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करून उडोवपाक शकता जाल्यार ह्या हेरिटेज सायटीचें अस्तित्व आनी कितें उरलां अशी खंत उक्तायत इतिहासकार प्रज्वल साखरदांडेन सरकाराक प्रश्न उपरासलो. म्हज्या मतदारसंघात बरे रुंद रस्ते, जमनी पोंदा, वीज केबल आसात जी सगळी बऱ्या मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो आसता. कांय उपक्रम आसात जे चालीक लावपाची गरज आसा, जशी CDP जी अजून मेरेन खंयच्याच PDAन चालीक लायिल्ली ना. सध्याचो अध्यक्ष नगरपालिकेच्या कामा विशीं गंभीरतायेन काम करता तशें दिसता तरी पूण सरकारी वटेनचो अर्थीक आदार तांकां मेळना अशी खंत गोवा पवाडाचो मुखेली आनी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी SGPDAच्या बसके उपरांत उक्तायली. धा ते 12 फेब्रुवारी मजगतीं गोंयांत जावपी फिश फेस्टिवलाक गोंयच्या तरणाट्यांनी येवचें अशें आवाहन नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केलें. नुस्त्या महोत्सवाच्या फाटभुंयेर संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. गोड्या उदक्यान नुस्तें मारपाक चालना दिवपाचो, नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाचो तशेंच राज्यांतल्या नुस्त्याची मागणी पुराय करपाचो यत्न सरकार करीत आसा. देखून लोकांनी तंत्रीक पद्दतीन पाजऱ्यांतल्यान संवर्धनांतल्यान गोड्या उदकान नुस्तेमारी करपाक मुखार येवचें अशें निळकंठाचें म्हणणें. SGPDAन जो बदल गरजेचो आशिल्लो तो केल्या उपरांत आतां ती परत एक फावट स्वतंत्र रितीन काम करतली. सरकाराचो लेगीत आदार घेनासतना महसूल एकठांय करून सगळीं कामां जातली अशी म्हायती SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकारान दिली. तशेंच सोपोकराची टेंडरींग प्रक्रिया सारकी जायना म्हणून सदांच आरोप प्रत्यारोपांचे सत्र चालूच आसतलें. ह्या प्रक्रियेचेर उपाय काडून ती तांत्रीक मंजुरी खातीर धाडल्या. तर पयलेच फावट फेस्ताक सुमार 18 लाखांचो महसूल एकठांय जाल्ल्याची खोशी दाजी साळकारान उक्तायली.
दोना पावला हांगा आशिल्ल्या राजभवनाच्या प्रवेशद्वारा मुखार पर्यटकांक तशेंच थळाव्या खातीर घातिल्ले बाग तुटून पडल्या. त्या खातीर करंजाळे दर्यादेग पळोवन सैमाचो आनंद घेवपा खातीर आयिल्ल्या लोकांची गैरसोय जाता. तशेंच ह्या वाठारांत सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कचरो वाडिल्ल्या कारणान हांगा घाण वास मारता. गव्हर्नराचो राबितो आशिल्ल्या ह्या वाठाराची संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दखल घेवपाची सामकी गरज आसा. बुधवारा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालक शिक्षक संघ आणि स्वामी विवेकानंद कला क्रीडा संघ हांच्या जोड पालवान आदले प्राचार्य मनोहर पेंडेसे हाचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हांच्या हस्तुकी ताचो भोवमान केलो. ह्या वेळार पेडणे तालुका विकास समितीचे अध्यक्ष व्यंकटेश नायक, विवेकानंद कला क्रीडा संघाचे अध्यक्ष अमोल आसोलकर, विद्यालयाचे उपप्राचार्य कीर्तिमाला परब, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष शेखर पेडणेकर आणि हेर हाजर आशिल्ले. म्हादय गोंयाचेर अन्याय जाला अशें वक्तव्य उत्पल पर्रेकार हाणें व्यक्त केलां. सर्वोच्च न्यायालयात गोंयची भुमिका गोंय सरकारान गंभीरपणान मांडची पडटली. पयलीं जे भशेन म्हादय विशीं लढो सुरू आशिल्लो, आतां तो तितल्या गंभीर्यान जाता कसो दिसना अशें उत्पलान म्हणलां. सांखळे नगरपालिकेचो मुख्याधिकारी राजकीय कार्यकर्तो कसो वावुरता ताचे नगरपालिकेच्या कारभाराचेर लक्ष ना. नगरपालिकेचो महसूल बुडपाक लागला ताका कितें विचारल्यार तो थेट आंगार धांवून येता असो आरोप नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी केला. ह्या विशीं पुलिशेन कागाळ करून लेगीत पुलीस कांयच काना मनार घेनात अशें राजेशान म्हणलां. बमा हांगा रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया करपाक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक मंगळारा थळाव्यांनी विरोध करीत आडायले. सरकारान भोमा तशेंच खोर्लेच्या लोकांक विश्वासान घेवन रस्तो रुंदीकरणाची प्रक्रिया फुडें व्हरची अशी मागणी थळाव्यांनी पणजे पत्रकार परिशद घेवन केली. तशेंच राजकारण विसरून गांव वाचोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो तांच्यांनी मारला.
गोंयच्यो दर्यावेळो असुरक्षीत थारल्यान दर्यावेळेर आयिल्ल्या पर्यटकांक आपलें सामान सांबाळपाक आपल्याच एका मनशाक सामान पळोवपाक दवरपाचें गरजेचें अशें बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान पुलिसांनी सुचोवणी दिल्या। देश विदेशांतल्यान पर्यटक दर्यावेळेर भोंवडी करपाक येतात। आपलें सामान एका सुवातेर दवरून दर्यांत पेंवपाक वतात। अशा वेळार चोरी जाता। कागाळी करून लेगीत कांय लोकांक आपल्यो वस्तू परत मेळना। एक सुरक्षा म्हण ह्या बोर्डाच्या आदारान लिखीत स्वरुपान पर्यटकांक संदेश दिल्लो दिसून येता। डेडलायन पयलीं कामां पुराय करपाच्या हेतान स्मार्ट सिटीची कामां आतां अचकीत सुरू करून शारांतले सगळे रस्ते फोडून उडयल्यात। हे खातीर लोकांक त्रास जाता। ह्या कामाची कंत्राटां आनी कोणाक दितात काय कितें हाचे विशीं चवकशी जावपाक म्हत्वाचें। पणजेचो आमदार ह्या विशीं गंभीरतायेन पळयना म्हण पणजेची ही अशी अवतिकाय जाल्या असो आरोप बाबूश मोन्सेराताचें नांव घेनासतना उत्पल पर्रीकारान केला। एकविसावो शेंकडो हो आशिया खंडाचो आसा आनी महामारी उपरांतच्या उर्जा क्षेत्रांत सिद्ध जाता अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आनी नॅचरल गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरीन वक्तव्य केलें। आशियाची अर्थवेवस्था फकत महामारीच्या प्रभावांतल्यान सगळ्यांत बेगीन परत येवपाक यशस्वी जावंक ना जाल्यार क्लीन एनर्जीच्या दिकेंत लेगीत यशस्वी रितीन पावलां मारल्यांत अशें मंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें। बंगळुरांत जाल्ल्या 9व्या आशियन मिनिस्टेरियल एनर्जी रावंड टेबल चर्चे वेळार तो उलयतालो। जेपीसीची स्थापणूक जाय मेरेन तशेंच अदानीच्या अर्थीक गैरवेव्हाराचेर सरकार जो मेरेन चर्चेचें आश्वासन दिना तो मेरेन आमची भुमिका ठाम आसतली अशें शिवसेनेची खासदार प्रियंका चतुर्वेदी सांगता। शेल कंपन्यो एकीच कडेन गुंतवणूक करपाक लागल्यात। ह्या पयशांचो वापर करून स्टॉकांचे व्हॅल्युएशन वाडोवपाचे प्रकार ह्यान आदी जाल्यात। 100 दशलक्ष मार्केट कॅपिटल वायप आवट जाला। ह्या प्रस्नांचेर चर्चा जावपाकूच जाय अशें तिचें म्हणणें।